Tinurben tuka navartau somia Dinwashi karzan उपकार मानता जिणेत आमचे तुजे विचे देण्या सोम्या कितें पाटी आमी दी मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें पोसल्याय राखल्याय दयेन तुज्या काळजा मोनान आमकां तुवें एकवोट आयल्याय गोपान क्रिस्ता जेजूच्या बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचें पोट तुमचे सोबे आसो तुमचे सोवे आसो. मोगाचे न्हू आज आमी लिथर्जीक वर्साचो 22वो आयतार संभ्रमता. आमी सर जेजूचे शीस जावन आसा जेजूचे पाटलावदारी आनी आमी खरे पाटलावदारी जाय जे तर आमी कितें करी जाय म्हणून जेजू आयच्या शुभ वार्तेंत आमकां स्पश्ट रितीन कळयता. जेजू सांगता जो कोण म्हजो शीस जावंको आशेतात पयलें ताणें ताकाच इन्कार करी जाय ताचो कुरीस घे जाय आनी म्हजो पाटलाव करी जाय म्हूण. आमच्या जिणेचेर एक नदर मारया. जायते संदर्भ आनी अवकाश आमकां लाभल्यात. जेजूचे शिकोवणे प्रमाणे जियोवण जेजूचे शीस म्हूण दाखोवंक. जायते फावटी आमी आमकांच इन्कार करूंक ना आमचो कुरीस कुशेन घेवंक ना आनी जेजूचे खरे पाटलावदार तशें आमी जियोंक ना. ह्या खातीर देवा लागचें बोगसाणें मागया. आमची सर पातखां वळखून घेवन देवाचे बोगसाणें मागून म्हणुया. हांव पातकी सर देवा आनी तुमकां हांव भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पाप केल्या. हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पसून तुगे सदांच सौखारी सगळ्या देवदूतांनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वस्व देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पुजदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां मोगसोडून आमकां ससनाच्या जिविता पावूं. आमेन. सोमियांका कुट सोमियांका कुट क्रिस्ताका कुट क्रिस्ताका कुट सोमियांका कुट सोमियांका कुट. महिमा देवा उचलगी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्पवेदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता तुझ्या थोर वैभवा पासून आमी तुका करता. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया
या देवा देवाचे शेये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूळ कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर प्रार्थुया सत्पुजदार देवा आमच्या मोघाळ बापा सर संपूर्ण देणी तुझे थावणूक जातात आमची काळजां तुझ्या मोगान पेठय आनी आमची भक्ती सडय अशें आमकां तूं दिताय ती सगळी बरी देणी पोसून वाटय ती जतनायेन राख आनी मैपासान बाळगून दवर आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना जेरेमिया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्परा तुवें म्हाका भुलयलोय आनी हांव तुका भुललो तूं मुजे प्रास बळिश्ट देखून तुवें मुजे जैत वेलें हांव दीसभर केण्ण्याचो माल जाला हर एकलो म्हज्यो खेपडायो करता हर एक फावटी हांव उलयतना हांवें बोबाट मारून म्हणूंक जाय जुलूम आनी नास सर्वेस्पराचें उतर म्हाका दीसभर अकमानाचें आनी केण्ण्याचें कारण जालां हांव तसो उगडास करचो ना ताच्या नांवान हांव आनीक उलोवचो ना अशें हांव म्हणटो पूण म्हज्या काळजांत एक जळटो उजो पेटलासो दिसता म्हज्या हाडांनी तो रिगला ताका दमावंक प्रयत्न करून हांव थकलां म्हज्यान हें सोसूंक जायना देवाचें उतर हें देवाची वदुपकार Mucha somia, mucha deva, tuka muzotmo taneta. Mucha somia, mucha deva, tuka muzotmo taneta. Deva, तुंच मुजो दे तुझ्या दर्शनाक रेगून आसा तुका मुजो आत्मो तानेता उदाक नासलेले सुखे धरणी परी मुजी कूड तुका लालेता मोच्या सोम्या मोच्या देवा तुका मुजो आत्मो तानेता तुझ्या मंदिरांत तुका हांव दीस उबारता तुजी पदवी आनी महिमा देखूंक हांव आशेता तुझ्या मोगाचो अनुभव जीवा प्रास्ट्रेस मुझे वो तुझी महिमा वर्णितात मोच्या सौम्या मोच्या देवा तुका मुजो आत्मो तानेता
सगळे म्हजे जिणेंत हांव तुका वाखणतलो, तुजें नांव काण हात जोडतलो. परवणेच्या जेवणा परी म्हजो आत्मो दादोशी जातलो. संतोषाच्या ताळ्यान म्हजे बोट तुका वंदितले. म्हज्या सौम्या म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणेता. म्हज्या सौम्या म्हज्या देवा, तुका म्हजो आत्मो ताणेता. सां पावलून रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. भावानो, देवान आमचे वयर दाखयल्ले व्हड काकुळतीचो उगडास काडून हांव तुमचे लागीं प्रार्थितां. ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी नवेंचें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पून दिजय. हें जावं तुमचें आत्मीक बलिदान. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मनां नवी जावं, तुमचे जिणयेचेंच रुपांतर जावं. तोवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचेंय बरें देवाक मानता तसलें आनी संपूर्ण म्हूण तुमी समजून घेतल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हल्लेलुया सर्वेश्वराक जय जय. हल्लेलुया सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय जय. हल्लेलुया सर्वेश्वराक जय जय. आमच्या सुमे जेजू ख्रिस्ता सोबा तुमच्या अंतस्करणाचे दोळे उगडून अशें कसल्या बरवशाक तुमकां आपयल्याय म्हूण तुमी समजातेल्या. लुया सर्वेश्वराक जय जय. हल्लेलुया सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेश्वराक जय जय. हल्लेलुया सर्वेश्वराक जय जय. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. माथेव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. तोवळ थांवन जेजू आपले जेरुसलेमाक वेची गरज म्हणून आपल्या चिसांक सांगूंक लागलो. थंय मलगड्या शास्त्र्यां आनी प्रधान याजकांच्या हातांत आपणाक जाय तें सोसूंक आसतलें. आपूण मरण पावतलो आनी तिसऱ्या दिसा देव आपणाक जिवंत उठयतलो म्हणून ताणें तांकां स्पश्ट कळीत केलें. तेदवां पेद्रो ताका कुशीक आपोवन देव तें निर्मिना जावं सोम्या, तुका तें केदींच घडचें नाका म्हणून बेश्टावंक लागलो. तितल्यार जेजू पेद्रो थंय घोवन म्हणूंक लागलो, म्हजे सरशिलो पयस सर सैताना, म्हजे वाटेर आडखळटा तो फातर तूं. कित्याक देव चिंता तशें तूं चिंतिनाय, मनीस चिंता तशें तूं चिंताय. उपरांत जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, कोणाक जर म्हजो पाटलाव करूंक कुशी आसा तर आपणाकच तो इन्कार करून दी, आपलो कुरीस उखलून घेवन दी आनी म्हज्या पाटल्यान येवन दी. जो कोण आपलो जीव वाचूंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, पूण जो कोण म्हजे पासून आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव निजायकी वाटयता. मनशान आपलो जीव होगडावन सगळो संवसार जोडलो सुमल्या तर तातूंत ताका कितें फायदो? वा आपलो जीव फाटी घेवंक मनशान दुसरें कितें दिवयेत?
मनशा पुतू आपल्या बापाचे महिमेनं आपल्या दुता समय येतलो आणि ते वेळी हर एकल्याक ताच्या ताच्या करण्याप्रमाणे प्रतिफळ दितलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या पयल्या वर्सांत आमी पळयलें यिर्मया प्रवादी देवाचें उतर परगडता आसतना वा देवाच्या कुशाप्रमाणे सोलोवंक प्रयत्न करता आसतना ताका मेळ्ळ्यो अडखळ्यो, खेबडायो, अपमान आनी तो बेजारेन आनी निराशेन बुडलो. ताची निराशपण इतलें जालें की त्या हंता पावलें की हांव आनी मुखार देवाचें उतरच परगट करना म्हणच्या स्थितीक असली चिन्नां ताचे ती आयिल्ली. पळया उपरांत कितें जालें. ह्या असल्या बोगणांनी तो बरोल्लो एका तराचो राग, एका तराची बेजाराय, एका तराची निराशपण, अपमान सोसूंक जायना, खेबडायो सोसूंक जायनात. उपरांत तो शांत जालो आनी ताका कळ्ळें की भितरले भितर कसलोय की उजो पेटोवन आसा म्हणून. आंतरीक थरान कसलो की एक उजो पेटोवन आसा आनी तो म्हणटा इतलो परिणाम बरीत तो उजो म्हज्या हाडांत तो डिगला म्हणटा. तितलो बलिश्ट, तितलो सकत त्या उज्याक. आनी हो उजो कसलो देवान ताका आपयल्लें, देवान ताका आपोवणें दिल्लें आनी देवा आनी ताचे मदीं संबंद थंयसर आसुल्लो. बाह्य रितीन अपमान, खेबडायो आनी पुरो आसुल्ल्यो तरी, निराशपण आसलें तरी भितरल्या भितर तो उजो, देवाच्या मोगाचो तो उजो, देवाच्या संबंदाचो उजो, दैवीक संबंदाचो उजो ताचो भितरल्या भितर आनीकी पेटोवन आसलो, जळोवन आसलो. आनी त्या उज्या वरी कितें घडलें. इतले बायले निराश म्हण इतले बलिश्ट म्हण दिसलें जाल्यारय भितर पेटोवन आसल्या, भितर जळोवन आसल्या त्या उज्या वरवीं ताणें भायल्यान कितले अपमानां जावं दी, खेबडायो ताचे वयर जैत वेलें. देवाचें उतर धैर्यान तो परगट करूंक लागलो. आयच्या शुभ वार्तेंत जेजू सांगता, सगळो संवसार जिखून आपलो आत्मो होगडायला, जीव होगडायला कितें फायदो. आमकां सर्वांक देवान रचलां सस्नी जिविता पावोवंक. आमकां देव आशिता सर्वांक सस्नी जिवीत दिवंक. जर तर हें आमकां मेळना तर आमचें जीवन व्यर्थ, आमचें जीवन सार्थक न्हय. तर आमकां हें सस्नी जिवीत मेळ्ळां जाय जाल्यार देवान आमकां हें सस्नी जिवीत दिलें जाल्यार आमी कितें करूंक जाय. जेजूचो पाटलावदार जायचे, जेजूचे शीर जाय आनी जेजूचे शीर जावन जेजूच्या शिकवणा प्रकार आमी जियेंक जाय सदांच. आनी जेजू हें स्पश्ट सांगता, जेजू ताची शीर जावन खरेंपणी ताची शीर जाय जाल्यार कितें करीत जाय म्हणून. पयलो तुकाच तूं इन्कार कर, दुसरें तुजो कुरीस घे आनी उपरांत म्हजो पाटलाव कर. तुकाच तूं इन्कार कर म्हणजे कितें. केन्ना आमी प्रामाणीकपण जियेता, जायते जाण आमकां फाटीं दोनचे आसनात. संवसार तसो खेबडायो आमकां आयको मेळटात, बेपारो आमकां मेळटा, अपमान आमकां सोंसचे पडटा. सडावो जावन मनशाचे स्वभाव की अपमान आनी खेबडायो तमाशे करता आसतना लज भोगता लोकां मुखार. आपूण एक वरे विंगड दुसरो मनीस वा एक परकी म्हूण चिंतात. तशें आसतना तो अपमान सोसूंक जायना, सगळे पयस दवरतात. ओ नितीन चलता, न्यायान चलता म्हणून. ह्यो खेबडायो सोसूंक निजायके कश्ट. पूण जेजूच्या मोगा खातीर
ससनाच्या जिविता खातीर तुवें हे सोंसूचे पडटात देखून तुवें तुकाच इन्कार करीत जाय जर तर संवसारा प्रमाणे जे येताय तूं जेजूच्या कुशे विरोध येताय ते सलीस तुवें कांय इन्कार करूंक कांय ना तातूंत जर तर जेजूच्या कुशे प्रमाणे जेजूच्या शिकोवण्या प्रमाणे तूं जे येताय तुवें सोंसीचेच तशें म्हणटाना तुजो निस्वभाव तसलो न्ही तुज्या स्वभावा वयर तुवें जैत वरीत जाय तुका ती सकत ना ताचेर तुवें जैत वरीत जाय देखून जेजू सांगता तुवें पयले तुकाच इन्कार करीत जाय आनी हेच्या दुसऱ्या वचपांत सांत पावलो म्हणटा हें पुरा हेरांक आपणाकच इन्कार करचे जेजूच्या कुशा प्रमाणे जिवोवचें वा जेजू शिकोवणे प्रमाणे जे येयल्यार आनी तातूंत मेळचे सर कश्ट आसात पळय ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन आसा केन्ना आमी आमकांच इन्कार करता जेजूच्या कुशा प्रमाणे चलता आसतना जेजू शिकोवणे पडटा तें एक देवाक मेसोवचें मानवचें एक बलिदान जाता दुसऱ्या सुवातेर जेजू सांगता तुवें तुजो कुडीस घेजय म्हणून कुडीस म्हळ्यार कश्ट कोणाक कश्ट ना त्या संवसारांत ल्हान भुरग्यां थावन म्हाताऱ्या पर्यंत उत्तर प्रदेश मनशा पर्यंत कश्ट आसात आनी कश्ट येता आसतना आमची प्रतिक्रिया कसली भिरांत एका तरेचो राग पुण्या अवचिती एक पिडा आयली पिडा सोसूंक मेळ्ळी अवघड जालें थोडे समस्या उपजाले आमची प्रतिक्रिया भिरांत राग आनी बेजाराय निराशपण एरेमियाकी तशेंच जालें पूण उपरांत स्वाभावीक तरान तें हर एक जावं दी तो कितलोय प्राववादी जावं दी वा संपूर्ण मनीस हर एक मनीस म्हणटा आसतना हर एकल्याक असली भोगणां येवची सहज जावन आसा पूण उपरांत कितें जाता एरेमिया कळ्ळें आपणा भितर एक जळटो उजो आसा म्हणून आमचे थंय हर एका क्रिस्तांव थंय जेजूच्या पाटलावर थंय एक जळटो उजो आसा बाप्तिस्मांत तो बाप्तिस्म गेल्ल्या थावन तो उजो जळोन आसा बाप्तिस्मा मेरेपांत तो उजो दैवीक शक्तीचो उजो आसा आनी जर तर तो उजो पेटोवन ती बोगणां आमकां वयर येतील जाल्यार आनी त्या बोगणाक आमी इडेन दिता तर ते आमच्या गमनाक येता तर आमी कितें करता देव आमचो बापोय आमी ताची भुरगीं देखून एक भुरगें कितें जाता देवा तशें जावता तक्षण पिडा शिडा कले समस्या येवन दी देवा लागीं ते येतात बापाय लागीं येतात जेजू तशीं येतात मागोवंक सोम्या हांव पिडेंत वळवळटा गूण कर म्हूण सहज तें खंडी जावन जायते फावटी जेजून पिडा गूण केल्ली आसा देखून सहजपणी आमचो तो जळटो उजो तो आमकां जेजू लागीं वचोवंक वाट दाखयता आनी आमी मागता आमी पिडा शिडा म्हणजे हांव पयस कर म्हणून तशेंच जर तर देवाची कुशीक थर ती पिडा आमी सोंसी जाय म्हणून आमकां त्याच उज्यातावन त्याच दैवीक उज्यातावन त्याच दैवीक मोगाच्या उज्यातावन दैवीक संबंदाच्या उज्यातावन बोळ लागता आमकां ती पिडा सोसूंक वा कसले समस्या फूट करूंक तिसऱ्यान जेजू सांगता फाटलाव म्हजो पाटलाव कर म्हणून आमी जेजूचो पाटलाव करूंक जाय 24/7 दीस आनी रात आनी हर एक दीस निच्छा पयले आमी एक अंतस्करणाची जडती करूंक जाय हांव क्रिस्तांव जेजूचो शिस वा जेजूचो पाटलावदारी हांव जेजूच्या शिकोवण्या प्रमाणे जियेला गे म्हणून जर तर हांव जियोंक ना जेजू लागीं बॉक्सान म्हाका जाय जेजू लागीं बॉक्सान मागे तो वळ कितें जाता हर एक दीस जावं पुरो 2 मिनटां 3 मिनटां वा 5 मिनटां त्या दिसा तूं जेजूच्या जेजूची शिकोवण कितें म्हण आमी जाणा वांजेलांत वाचता जायते आयकता आनी थोड्यो घडयो जेजूच्या शिकोवण हांव जिये लागीं म्हूण पळोवचें आनी पळोवन खंडीत जावन हर एकलो पडटा पूण जेजू लागचें बॉक्सान खंडीत जावन आमकां बॉक्सान आसा पूण कितें जाता अशें केल्ले वरी जेजूचो आनी तुजो संबंद हर एका दिसा हर एका राती तुजो संबंद जेजूचो आनी तुजो थोडी मिनटां जावं पुरो ती पूण जेजूचो आनी तुजो संबंद वाडटा
आणि तो भितरलो तो उजो आंतरी उजो जोडून असता आणि ह्या जडच्या उजवरी देवाच्या मोगाचा जेजूच्या आणि तुझ्या मोगाच्या संबंधाचा उजो जोडून असल्यावर बी तुझे कसले ते समस्या तुका येऊन दित ते फूड करूंक तुका सकत लाभता. तर मोगाचे न्हू आज आमी प्रत्येक तरान मागया जेजूचे शीस आमी जेजू पाटला धरण मी जेजूच्या शिकोवण म्हळ्यार जिवंकूच जाय जाल्ले खूब आमकां मेळों दी म्हणून आमी मागुया. आमेन. आता उसरो बरें म्हणू आमचो बाबार्थ आमी उसारया. सत म्हणटा देवाक सतरा बापाक सखाण आसनाराक जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या आस्पोता आमच्या सम्याक सपवित्र गर्भे संभवलो हांव क्वालमरियांत जल्मलो 5 काळान एका सोसले ताका कुसार चडलो तमिळनाडू केपिलो तमिळनामध्ये दवलो तिचे दिसामनो परतून वांचलो सर्गा सरलो सतविदार देवाच्या उजव्याक बसला तीन तांचव्याने मेल्यांची मुची वगैरे घेतलो सतमंता पवित्रत्म्या कथोलिक सभेक भक्तांचो एकतार पातकांच्या बक्षणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचें जिवीत. आमेन. देव आमचो मोगाळ बापय तर आमची मागणी ते सवां गरजो देवा बाबा बंकर दवरया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमचे मागणे ऐक. बापा आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी आपले तब्येन आसच्या लोकांक तांच्या भावार्थाच्या पैनांत सारकें मार्गदर्शन दिवन भगेवंत मुखेली कशें जियोवच्याक तांकां तुज्या पवित्र आत्म्याचे सत्तेन बरमन मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या राष्ट्रांत शांत समाधान रास करूं राजकीय मुखेल्यांनी लोकांक धर्माच्या आदारान वांटे करिनासतना सर्वांक तांच्या हक्का प्रमाणे जियोवंक अवकाश मेळचे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. सर्व भुरग्यांनी तशें वडिलांनी मोरयेमायेची देख घेवन पवित्र कुटुंबाची जियोवंक आमकां आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. मनशा जिवाक मान आनी गौरव दिवंक आनी सगळी आमची जिणी आमचो तशें हेरांचो जीव राखोवंक आनी मेटांखान सर्व गौरव दिवन जियोवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. आमच्या युवजनांक आदर्श युवा मुखेली कर तांणी पवित्र भावार्थी जिवीत जियोवंक आदार दी. आपले जिणे पयनार येवच्या सर्व अडकळींचेर जैत व्हरूंक तांकां कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या मिसाक हजर जाल्ल्या आमी आमचे जिणे पैन धैर्यान जियोवन आनी जिणे शेवट जोडूंक जेजूचो सांगात आमकां सदांच मेळोन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे ऐक. दयाळ बापा व्हडा भावार्थान आनी पातयेन तुज्या मुखार आमी दवरली मागणी आयक ही आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात. आमेन. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन वेठयता तुका आमी त्यो हुंडो आनी वायनान वेदिशी आयल्या दिनवाशी काळजांत्यो तुका अर्पिता. आमकां चावी तुका काणीक जावन दिता स्वादीक मोगान तुज्या जियोवंक आशेता. स्वीकार कर बापा काणिको आमच्यो भक्तीन वेठयता तुका आमी त्यो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर्वपुत्र देवा बापाक मानताच आसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वस्व मानून घेव. जिव्या देवा पवित्र बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवो आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय संपूर्ण येन आमकां फावो
हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारोया. आमी ती सर्वस्वरातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयशावे करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पवित्र आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. इतले कणवळेन तुवें मनशाकडे असो मोग केलोय की तुज्या पुताक आमचो सडवंदार करून धाडलोय. जे जेजू सवें तुका मानताले तेंच आमचे सवें तुका मानूंक पाताक मात सोडून हेर सगळ्यांत आमचे गतींत जियोंक तुवें ताका पाठयलय. आदावान तुजी आज्ञा मोडली आनी अशें तुजे कुरपेची देणी होकडायली. पूण तुज्या पुतान तुजी आज्ञा पाळून ती आमकां नव्यान जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी भक्तां बरोबर संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Povi दरबारांचो सर्वेस्पोर तूं. सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पोराचे नावे येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रात्म्यान धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समेत जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपली सुकुशेन कस मरून सुवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समीत घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जातसच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान तीन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समीस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कराराचें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस मनशां बसोत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सगोट पगतुया. तुझ्या खुर्सानी पुनर्जीवन पोळावरवीं तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सर्वंदारा आमची सर्वोण कर. जय क्रिस्ता जय जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला आमकां समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरे एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिवन बापा, पिटर पाव आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या येजकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनाचो भरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भावपणीची काकूट कर.
तांकां आनी तुजी इश्टगतीन मेल्ल्या समेस तांकां जे पळसळीत मुखार पळोवन फावो कर आम समेस दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाची मागीर सांगाती भगवंत दम जाता आनी सर कडेन तुका मांडवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुरुंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थना धेट घेवन म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुखेत तशें आमची पातखां बगस आनी आमकां थाळ्यांत पडोवंक दिवनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवच काय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्त येणें बरोवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दम म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घालप आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदां खाल तुमचे सोब्या सोम तुमचे सदां एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर देवाचे शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती शेळीच्या जेवणाक आपल्यान ती सहज सुभागे सोम्या तुवें म्हजे भितर म्हाका फावो ना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पात येता. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजें तांव केदींच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. काळजान म्हज्या ये सोम्या कृपेन तुज्या बरदन्या वेंगेन म्हाका धर मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका बर जीव नवो कर. वेंगेन म्हाका धर मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका बर जीव नवो कर. सूर्य तूं सर्गीचो फांकय प्रकाश कुरपेचो निवार काळो पातकाचो वोची बोर कुरपेचो सोम्याची बोर कुरपेचो कर म्हाका लायची सर्गीचो. काळजान म्हज्या ये सोम्या कृपेन तुज्या बरदन्या
वेंगेन म्हाका धर मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका बर जीव नवो कर वेंगेन म्हाका धर मोगान तुज्या बर सांबाळ म्हाका बर जीव नवो कर प्रार्थुया प्रितीच्या बापा सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दोशी केल्याय मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमची काळजां प्रिती मोगान तिरसाव आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भाव भयणीची साखरी करूंक आमची उमेद सदांच वसो हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो सपदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून येयात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार सकट सांगाता मेळ्या सकट लागीं सरया आमचे ताळे एक करया मोरयेक ओगळसिया व्हरता इतलांनी सोद्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिव्या सकट सांगाता मेळ्या सकट लागीं सरया आमचे ताळे एक करया मोरयेक ओगळसिया फाल्यां भितर पावतली ही शेवती आबोली फुलां तर खंय मेळटली मोरयेक फावो जाल्ली व्हरता इतलांनी सोद्या फुलां एकठांय करया तांचो एक मुकुट गुंथया आनी मायेक दिव्या सकट सांगाता मेळ्या सकट लागीं सरया आमचे ताळे एक करया मोरयेक ओगळसिया मोरिये ओगळसिया तिका वर्णिया गायन तिचे चोडू सर्गारास ते बरू मोरिये ओगळसिया ओगळसिया मोरिये तुगे फूल परमळी भोवसोबी परजळी पेटय माये उजो जेजूच्या मोगासो मोरिये ओगळसिया ओगळसिया
दिसासो आवरोर तूं घनासो दीस तुका मांदिता चंद्रमाये वर्णिता मोरिये हो गळसिया मोरिये मोगाळ पुत्रा सोवे आंकवार मरी आशीर्वादी वामका वयान गुरसूचे करवेने वर आमकां आमच्या दुस्मानांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमन.